नमस्कार. आज गुलालाची परब आणि हे साष्टीकार कार्यावळ आम्ही सुरू करचे पयलीं रामनाथ दामोदर देवाचें नाव घेवन आमी ह्या आमच्या कार्यावळीक सुरवात करतात आणि म्हणटात जय दामबाब जय रामनाथ. एक मिनटाचो आज जर पळयलें सगळे जर माहोल पळयलो, हांव केपेंचो, तूं मळकन्नेचो, सो त्या जांबाले म्हणटा आमकां एक ह्या वटच्यान म्हाका आनी त्या वटच्यान तुका सामकी अशी लागितली जांबोलेचो एक. आनी आतां आमी जेन्ना हो हे प्रोग्राम शूट करतात तेन्ना ऑलरेडी थंय आमी जांबोले शिगमो सुरू जाला आनीक जांबोलेचो शिगमो म्हणल्यार फकत थंय माटवाक किंवा हातूंक खेळटात तोच शिगमो न्ही. मेन म्हणटा रस्त्या वेल्यान जे लोक सामके उमेदीन ढोल ताशे घेवन येतात, सामके ती उमेद. आनीक ह्या दिसांनी म्हणटा थोडी ती कमी जाल्यात, तरी आसतना ती उमेद आनीक मागीर खेळून येतकीर परत ती उमेद. हे जर पळयल्यार एक वेगळोच म्हणजे त्या वाठारांत केपें, मळकन्ने, कुडचडे हाका एक वेगळोच हे आयिल्लो आसता, कितें आनंदाचो एक वातावरण तयार जाल्लें आसता. सो हे हाजेर आमी ही कार्यावळ सुरू करतात. मेन म्हणटा ते दामबाबाचो गुलाल आनीक गोंयचे लोक हांचे जे नातें आसा तें तुका कितें दिसता? हांव तुका म्हगेलो एक्सपिरियन्स सांगता. पयलीं आमकां मागताले हय देवा कडेन बाबा गुलाल सुटये दिसा आयल्या पुरो आनी एग्जामी आसपाक एग्जाम ना न्ही, एग्जामी आसल्यो जाल्यार आमकां धाडना आशिल्ले गुलाल. आनी हांव भायर आनी ह्या त्या जाल्यार 10वेच्या एग्जामीक काल सांगूं शकता. आनी हांव भायर बसून हांव मामागेर रावतालो, सो भायर बसून ते पळयतालो. आनी ते तो टायम 1:30 सामके 1:30-2 म्हणल्यार ते वताले पिकअपीन सामकी लायनी पुलीस सारकी सगळ्याक ट्रॅफीक सोडपाक ढोल वाजोवन अशें. आनी मागीर जेन्ना तूं जांबोले पावता म्हणजे शिरवय पावलो की तुका सामकें वेगळेंच आयिल्ल्या भशेन दिसता. सगळी लायन तो रस्तो तुगेले पाडादेक साकून तुगेले हांगच्यान आतां ती ध्यान फावंडेशनाची जी हें आसा थंयच्यान सामको जांबोली हें म्हणल्यार सारको भरता. तशेंच आतां कडेन ट्रॅफिकाक लागून थंयच्यान वताले लोक. एक दीस अशें जातालें की गांव सामको गजबजिल्ल्या भशेन सामको मळकडेचो. सो रिवणा तुका बाडशीच्यान सगळे लोक सामके फूल ट्रॅफीक भरताले आनी जांबोलेक सामकी वेगळीच जात्रा, वेगळीच सामकी येदे व्हडलो गुलाल आख्ख्या गोंयाक म्हाका दिसता खंयच जायना. आनी गोंय भरच्यान लोक तशेंच महाराष्ट्रा बेळगांव हांगच्यानय लोक येतात मोठ्या प्रमाणांत. आनी इतलो बरो गुलाल जाता, इतली गर्दी जावन थंय सगळे देवान दामबाबान केल्ल्या भशेन सामकें सगळ्यांक हाडून थंय नाचून खेळून आनी सगळ्याक परत वता आसतना जो आनी एक माहोल आसता. तूं मळकन्नेचो तुगेलो थंयच्यान तो कॅनल व्हांवता, हांव केपेंचो म्हज्याय कडल्यान तो कॅनल व्हांवता. आतां कॅनलाक भितर ते लोक तुका अशे झुंडीनी नातात. तुका सांगता कॅनल रिवणाची जर पांटो आमचो तो कुशावती पांटो रिवणाच्यान तुका इवन हांगा आमचे कुशावती देवमळाचें धरण आहा थंय बसून लोक येवन सामके बांदार अशें की म्हणजे ते सांगे काल सांगिल्लें अशें तांबडेच जावन पडटा एक दिसा खातीर, थोड्या टायमा खातीर ते तांबडे जाता, खरे तांबडे जाता. सो एक हो वेगळोच माहोल. आनीक मेन म्हणटा ते इवन कोणी नास्तीक आसलो, ताचे देवाचेर विश्वास नासलो जाल्यार पासून हो जर माहोल पळयलो तर तो उमेदीन सामको हे जातलो, भरून वतलो. थंय तूं पावलो जेन्ना तूं ते तुजी पेड आसता पळय थंय पावलो थंय तुका ऑटोमॅटीक पांय सामके नाचपाक लागतात. तूं ढोल वाजयना काय करना, तूं नाचपी सुद्दां न्ही, पूण सामकें वेगळोच एक तो भार येता. आनी ती गर्दी पळय, तूं भितर वतना पळय गर्दी आसता, ऑटोमॅटीक तुगे पांय घालपा नाका, तूं ऑटोमॅटीक त्या पालखे कडेन पावता. म्हणजे ती तुका सामको आपोवन व्हेल्ल्या भशेन व्हरता, गुलाल घालता. सो हो असोच हो माहोल म्हणजे ह्या माध्यमांतल्यान आमी सगळ्या गोंयांक एक आव्हान करतात की जर तुमी पळोवंक ना, आमी अशें म्हणना की नाचतले अशें म्हणना, जर कोणी पळोवंक ना जाल्यार मुद्दम येवन गुलाल पळयात. आनी गुलालांतली एक शिस्त म्हणटा ती काल आमचे मठग्रामस्थ हिंदू सभेचे अध्यक्ष भाई नायक हांणी सांगिल्लें. ती गुलालाक एक सामकें कितलेय थंय इवन रातमान बसून लोक आयिल्ले आसतात, तरी आसतना एक चलयेच्या आंगाचेर एक आजोब गुलालाचो थेंब पडचो ना इतली काळजी घेतात. कोण एक गुलालाचें वैशिश्ट म्हणजे कोण बायलांक गुलाल लायना आनी उदक मारना. बायलांक गुलाल मुद्दम जावन कोण लायना. आतां पडटलो कसो मारलो मारतना पडलो. बायलांक केन्नाच कोण गुलाल लायना. इतली सामकी उमेदीची. सो इतलो हो एक आनंदाचो सगळो सण आनी सद्याक तो चालू आसा हांगा जांबोल्या. आनी आज सांजचे जे नवरदेवाचे वरक ह्यातल्यान फाल्यां धुळपेट जातली आनी हो
फाटले 7 दीस चलपी जो उत्सव आसा तो फाल्यां काबार जातलो. आनी एक हें आसा बरी इंट्रस्टींग पळोवपाक जर गुलाराची जर तूं सारकें असलें न्ही जाल्यार जेन्ना पालखी रांदता देवळांतल्यान परती दामबाब हय तो जर तुवें जर क्षण पळयलो न्ही तूं आयुश्याक गुलार खेळपा सोड तूं म्हणटलो थंय वयर वचून रावन तोच क्षण पळयता. म्हणजे ते सगळे नाचता पालखी ती वाजोवन हाडटा म्हणजे एक वेगळोच नाच सांगो की मुस्तेचो नाच न्ही तो उमेद सामको हांगांतल्यान काट येता तो नाच पळयतना. हांव केन्ना म्हणटा की पंढरीचो विटू तसो हांगचो दामबाब सामको सामको सामको. आनी तो क्षण तूं जर पालखी जेन्ना टर्न मारून सामकी लास्टाक पावता तो क्षण खरो पळोवपाचो आनी तो अवस्मरणीय क्षण सामको. इतलो म्हणजे इतली उमेद तुका सामकी येता आंगार. ते सामको ते झांज घेवन हे घेवन ते घेवन नाचतात ते जर पळयले आनी सगळे सामके तांबडेच जाल्ले आसता सारके. सो काल आमी जेन्ना जांबोलेचो शिगम्याचें घेतलें आनी ताचे फाटल्यान राजकारणाक ताका म्हणजे सद्याक हे राजकारण थोडे आमकां जे फेसबुकाचेर कॉमेंट आयले की ताचेर अशें की शिगम्याक आनी राजकारण एकमेकाक मिक्स करता कित्याक काय म्हण. पूण हांगा सद्याक अशें आसा की हे मिक्स केले बगर रावपाक जायना कारण सिच्युएशनूच अशें आसा. आनी एक हे पळयल्यार आतां आमी इतलो ते BJPचे सामके हे सामके तासून ताजे सामके शिन्यो आनी ह्यो काडल्यो कारण डिक्लेअर करतात म्हणून. आतां काँग्रेसीक कितें म्हणपाचें. काल काँग्रेसीची चवथी लिस्ट चवथी लिस्टां गोंया कन्सिडर केली. आमी पयर उलयताले सार्दिनान लास्ट जेन्ना प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेन्ना सांगिल्लें आपूण लॉयल सोल्जर बट इफ इनजस्टीस इज डन आय वील रिवोल्ट. रिवोल्ट मीन्स आय वील रिएक्ट म्हणटा. रिएक्ट पूण हाणें सदांच रिवोल्ट केला आनी हो कसो आतां आपल्याक लॉयल सोल्जर म्हणटा हें म्हाका खबर ना. जर BJP गव्हर्मेंट कोणें हाडलें गोंयांत तें सार्दिनान हाडलें तेन्ना तुवें ताका लुईजिना उडयलो आपल्याचें इनजस्टीस हाडून. नेक्स्ट टायम तूं रेजिनल रावलो तुगे चलो रावलो तूं पार्टेक काम केलें ना. ताजे नंतर तूं आनी तेय बी आतां सेकंड टायम पूण BJP हातूंक हें जालो तो हातूंक सेंटराक लोकसभेक सावथ गोंयांतल्यान पावलो तेन्ना. हय मागीर तो रावलो ताका परत काँग्रेसीन घेतलो. जर काँग्रेसीन ताका तेन्नाच न्यूट्रलायज केल्लो जाल्यार ती हें कटकट उरनाशिल्ली. काँग्रेसीन हें भूत आपल्या माथ्यार बसून घेतलें ताका घेतलो आनी तो जालो परतो MP. आनी ताजे नंतर जेन्ना पयरची विधानसभेची वेंचणूक जाली ताजे चल्यान रिजनलान जेन्ना सोडलें आनी ताच्या चल्यान आपलो हें केलो दावो केलो ताका मेळना म्हण सार्दिनान थंय काँग्रेसीक काम केलें ना आनी हें उगडपणान ताणें सांगलां. सो एक शिटकावणी आनी म्हाका दिसता हाका लागून ही टिकेट डिक्लेअर करप मातशी लेट जाल्या काँग्रेसीन. की आयज जर सार्दिनान रिएक्ट केलें तांचे कडेन पयलीं फोर्स ना तांचे कडेन मनीसबळ ना काँग्रेसीन आनी आयज सार्दिनान रिएक्ट केलें जाल्यार तांकां खंय तरी आनी मार पडपाक शकता. बट काँग्रेसीची जर अशी स्थिती आशिल्ली तुमचे कडेन आप पार्टनर आशिल्लो आप कॉन्टेस्ट करपाक तयार आशिल्लो सामकें ताणें विलींग लागलें आपले इवन कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्लो ताका कित्याक दिवना. हय दिवपा जाय पूण तांचो दाव कितें आशिल्लो आमी तांगे हें आसा की सावथ गोवा आमी ब्लायंडली जिखतले. कशें जिखतले तुमी काम नासतना. आतां पळय आज काल्लूस म्हाका दिसता आल्मेदा जो तांकां हाडिल्लो तो जॉयन जालो विजय. हय नाही म्हणल्यार ताचे कडेन 2-3 हजार मतां आसतलीं. काल बालाजी थंयच्यान दारबांदोड्याच्यान बालाजी गांव इरिस्पेक्टीव तो तांकां लागना म्हणून तो लास्ट टायम खंय गेले तें आमकां म्हणटा NDP वर आशिल्लो BJP. पूण काल्लूस गेलो वास्कोच्यान तांचें एक हें पान पुसलें काँग्रेसीचें. नाच म्हणल्यार काल्लुसा कडेन पर्सनल वोट आपल्याला 1-2 हजार आसतली. काल्लूस कितें बेश्टो असो लिडर न्ही आसतली. आतां तो हेल्थान म्हजो बरो ना हें वेगळी गोश्ट पूण आसा तेगेलीं मतां ती BJP घेतली. तुमचे कडेन थंय लोक ना तुमचे कडेन थंय लिडर ना. पयलीं संकट तरी आशिल्लो. हय आनी आतां अशें आयकलां की जना भंडारी काणकोणच्यान ऑलरेडी जॉयन जाता म्हणून सारकें हाजेर आसा कळ्ळें तुका. सो काणकोणाक तांकां लिडर ना आतां अशें जावपाक. सांग्यार तांची परिस्थिती खूब बिकट आहा कित्याक सांग्यार जो तांचो कॅन्डिडेट आशिल्लो तो सद्या दिश्टी तो खंय आसा तोच कळना. खंय आसा तोच कळना अशी परिस्थिती आसा. सांग्यार कोणा धरतले ना न्ही. सांग्यार तांचे कडेन सामकी कट्टर काँग्रेस म्हूण कार्यकर्ते आसा पूण ते कितले तेय बेजारल्यात. तांकां भायर काडपाक जाय न्ही. भायर काडपाक जाय. आनी ते आतां कितें जालें ते आशिल्ले पळय ते मातशे एजी जाल्यात. फॉर एग्जाम्पल रजनीकांत नायक म्हणून एक नांव सांगता तो जाल्लो काँग्रेस म्हाका दिसता आनी मोडतलोय काँग्रेसच. रेवण सिद्ध आशिल्लो एक्सपायर्ड जालो. सो आतां तांचे कडेन तशें कोण कार्यकर्ते ना. जेन्ना सरकारात पळय तेन्ना तांची समज पार्टी फातवायली ते कार्यकर्ते पळयनात. दुसरें म्हणटा तें BJP भितर नाय म्हणल्यार ते एक नवी पिढी तयार करतात कार्यकर्त्याक म्हणल्यार ताका फुडें धरतात. तो फुडें गेलो आनी एकल्याक फुडें व्हरतात.
तो आनी एकल्याक फुडें बरोबर. अशें करून सगळे तांची एक हे आसता. तांची बीजेपीचे आतां तूं म्हणटलें भायले आमदार हाडले हे हाडले पूण तांचें संघटन आसा. हय युवा मोर्चा आसा तांचे हय कडेन, तांचे कडेन महिला मोर्चा. महिला मोर्चा आसा. हय हे काँग्रेसी कडेन ना. हय ST आसा तांचे कडेन काँग्रेसी कडेन फक्त महिला मोर्चाची अध्यक्ष आसा. अध्यक्ष आसा. युवा मोर्चाचो अध्यक्ष आसा काय ना तोय खबर ना. आसा 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 हय, पण तो दिश्टी पडना. पूण मेंबरशीप ना. आनी दिश्टी तोय दिसता तो दिश्टी दिश्टी पडना. पडना. हय असली परिस्थिती आसा सद्या. हय गौरांग आनी एक आतां हें जर पळयलें आमी सदांच हें करतात. काल आमचे रेल्वेक सोरो धरला आनी आमी हो सदांच इतले बोवाळ मारतात की आनी सोरो म्हणल्यार कितें जणू काय नवें आसलें पण ते टॉयलेटीचे जे हे आसता छप्पर बरोबर. ते काडून तातूंतल्यान ते भितर घालून व्हरता आनी हे नवें न्ही. काल एक कितें दाखयलें ताणें आमी केलां म्हणून. ना सो कितें जालें बाय? रेल्वे स्टेशनाचेर तूं एक बाटल्यान हांव एक बाटली घेवन गेलो ती धरतात आनी व्हडलो हें करतात आनी हांगच्याच रेल्वेक भितर सोरो घालून व्हरतात. ही खूब म्हणजे वायट गजाल ती जालीच आनी डेंजरस गजाल. एक आल्कोहॉल म्हणजे इनफ्लेमेबल. आतां ते टॉयलेटीच्या वयर जे आसा तातूंत घालतात. आतां ते घालतात कशें? हय ताका आसता ताका जर नट काडटलो ताका एक एलंकी लागता. ती फकत रेल्वे अधिकाऱ्या कडेन आसता. म्हणजे कोण कर्मचारी आसा तांचे कडेन आसता. ती रेल्वे येवन मडगांव स्टेशनार लागता. हे कोण गँग चडटा वयर ते काडटात फूल फीट करतात आनी इलेक्ट्रीक बॉक्सा सायडीच्यान ती घालतात. फाल्यां समज एक चुकून जर खंय शॉर्ट सर्कीट जालें आनी ते शॉर्ट सर्किटाक आल्कोहॉल म्हणटा ताका वचून पेटलो जाल्यार कोण जबाबदार? लोकां जिवाक. हें एक जालें. आनी आतां टोटल हाजें चलता इलेक्ट्रिकल चलता. दुसरी गजाल आसा हें कर सर ते कोण तांकां इतली परमीट करता? जर अधिकारी हातूंत भितर हात ना तांचो जाल्यार जावपा ना. हांव म्हणटा कोंकण रेल्वे पुलीस सुनील गुडलराक वालोर दिता. ह्या आठवड्याक ताणें 2 अशी केसी काडल्यो. कालची तर सामकी मोठी हे केस ताणें उगड हाडली. आतां तांकां धरपाक जाय. रेल्वे जो टोटल जो हे आसा न्ही दोनी सायडीच्यान अपोलो सायडीच्यान आनी सायडीच्यान हो 2 नंबर सोऱ्याचो अड्डो जाल्लो आसा. 2 नंबर स्मगलिंग्स मेन म्हणजे. आतां हे दोगी जाण आशिल्ले ते एकटो नेपाली एकटो लखनौचो रावताले आख्या. हय पयर एक्सायजान एक रेड मारली थंयच रेल्वे स्टेशना कडेनच आनी थंयच्यान सोरो धरलो. सोरो एक रेंटेड दुकानाक हातूंत आशिल्लो गुदामाक. हय आतां हो कोणालो सोरो? पयले एक्सायज म्हणटा तो इलिगल सोरो. हय गुदांव म्हणलो. गुदांव कोणालो हें तुमकां कळना आतां? काडा मरे मडगांव पुलिसाक सांगा मरे तुमी. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार सगळे म्हणटात तशें आज मेरेन मडगांव सांबाळून उरला तें फकत एका दामबाबाच्या कृपेन. आयज दामबाबाचो उत्सव. दामबाबान हे हांच्या एक तकलेक उजवाड घालचो ही असली प्रकरणां बंद करची. कारण हे फकत हातूंत भितर इलिगल धंदोच असो न्ही. हे लोकांच्या डायरेक्ट सुरक्षे कडेन केल्लो हो खेळ. आनीक कितले म्हूण दामबाबाचे भारगाक रावतले दामबाब हें करतलो. एक जर कितें जालें जाल्यार व्हडलो अनर्थ जावपाक शकता. हे प्रशासनान आनी लोकांनी लक्षाक धरपाक जाय. आनी आतां असले प्रकाराक हांव सदांच म्हणटा लोकांनी आतां मुखार येवन विरोध करपाक जाय जाल्यारच हे थांबतले. ह्या हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात आनी सगळ्याक गुलालाचे पवितात आनी म्हणटात जय दामबाब